नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक आमगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोळकाराची टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयची मुखेल खबरो। पिळगांव सारमानस मार्गान जावपी खणमालाची येरादारी करात बंद पिळगांव ग्रामसभेत मागणी हेर विशयांचेर जाली चर्चा। फोंड्यां चोरांचो धुमाकूळ फोडली 2 घरां भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम मेळून फारायलो 2.5 लाखांचो मुद्देमाल फुडलो तपास सुरू। पेडण्याकेरीच्या जागृत आजोबा देवळांत चोरी फंडपेटी फोडून सुमार 1.5 लाख रुपया चोरान व्हेले फाराव घडणूक सीसीटीव्हीत कैद पुलीस चोराक सोदतात। गोंयांत पावसाचो नेट कायम फाटल्या 24 वरांत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद आयतार आनी सोमार हवामान खात्याचो रेड अलर्ट। अमेरिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर फारपेट गुळी कानाक आफळून गेली। पेनिन्सिल्व्हेनियाच्या बटलर हांगा संबोधीत करतना शूटरान केला गुळयांचो फार। ट्रम्पा सयत 2 जखमी एकलो सोंपलो। आणि भारताच्या चॅम्पियन्सांनी जोडले चॅम्पियन्स ऑफ लिजन्स क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी हारयत जिखली सर्त। आता खबरो विस्तारान पिळगांव पंचायतीत आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत खणमालाच्या येरादारीचो विशय बरोच तापलो। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आसा असो दावो पिळगांवच्या लोकांनी केला। तशेंच ही येरादारी बंद करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली। तशेंच हेर कांय विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली। फाटले कितलेशेच म्हयने दिवचलच्या पिळगांव वाठारांतलो खणीचो विशय बरोच गाजता। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान मिनाची येरादारी सध्या सुरू जाल्ल्यान थळावे बरेच तिडकल्या। आयतारा पिळगांव पंचायतीत जाल्ले ग्रामसभेत मिनाचे येरादारीचो मुद्दो बरोच तापलो। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आसा, ताका लागून ही येरादारी बंद करची अशी तिडक लोकांनी उक्तायला। सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरात ही ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर पंचवांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेत गावातल्या हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली। जो आता हो ट्रान्सपोर्ट जो चालू केला त्यांच्यानी बेकायदेशीर आणि पोलीस प्रोटेक्शन दवरून त्यांच्यानी ट्रान्सपोर्ट चालू केलं होतं। हे आम्ही आणि जे फोटोज आणि कितें आसा हे आम्ही पंचायतीच्या नजरेक हाडल्या आणि पंचायतीक रिक्वेस्ट केला की जाता ते पर्यंत हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो बेगीच्या बेगीन बंद करा, कित्याक त्या भुरग्यांचे हाल रस्त्याची जे चिखल आणि कितें हें जालें आहा पळय हें सगळें। सो तेंच्यांनी सांगला की आमी हें एक आतां लेटर तेंच्यांनी मायन्स डिपार्टमेंटाक बरयता म्हणून सांगला आणि तेजेर ते सगळें कितें आसा तें मेन्शन करता। सो तांकां कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी दिता म्हणून सांगला, जे फोटोज जाय कितें आहा पळय ते आमी दिता म्हणून सांगलेलें आसा। कोणाचो ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा हो आतां ते कंपनी जी खंयची आसा चालू जाल्या ह्या कंपनीन थंय ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून तांकां सांगलें आणि ते कंपनी आता ट्रान्सपोर्ट चालू केला। सो आम्ही तांकां सांगला की त्या कंपनीकच तुम्ही लेटर करा की तुमची खंयची कंपनी चालू केल्या पळय ती तेंचे कडसून लेटर घ्या म्हणून सांगला। फक्त एक मायनिंग लागून मातसो विशय तापलेलो आसलो म्हणजे तांकां हांवें समजून सांगला जे म्हाजे कडेन जे म्हाजें कर्तव्य आसा ते आमच्या म्हाका अशें दिसता की गांवाक हांव सपोर्ट करतलें आनी सगळी पंचायत बॉडी म्हाका सपोर्ट करतली आनी जर कितें म्हाका अशें कितें दिसलें की करपाक जाय ती गोश्ट हांव फुडें वचून करतलें अशें म्हाका दिसता। इलिगल मायनिंग म्हणटा ट्रान्सपोर्ट करतले तेजेर तुमचो कितें स्टँड? तेंच्यांनी आमकां कांयच दिवंक ना। मेन म्हटल्यार पंचायतीक तेंच्यांनी विश्वासान घेवंक ना। कोणी कंपनीन येदें व्हडलें काम स्टार्ट केलें आमकां तेंच्यांनी पंचायतीक एक गोश्ट सांगिनासतना चालू केलें तेंच्यांनी आनी 4 दिसां पयलीं तेंच्यांनी आमकां एक कॉल केल्लो की तुमी पंचायत बॉडी आसा पळय ना आमकां कितें उलोवपाक जाय। हांवें तांकां सांगलें की 12 तारखेक म्हजी मिटींग आसा मंथली, ते मिटिंगेक मेंबरांक विश्वासान घेता आनी गांवाच्या लोकांक ते मेंबरांक विश्वासान घेता आनी नंतर आमी तुमकां कितें तें सांगता म्हणून सांगलें। म्हटल्यार आमकां सांगच्या पयलीं तेंच्यांनी मायनिंग स्टार्ट केली, आमकां कांयच पंचायतीक कितेंच कळलें ना हाज्या बद्दल, कांयच सांगूंक ना। आयचे ग्रामसभेन पळय ते ओवर ट्रान्सपोर्टेशन चालू आहा ते बंद करचे अशी मागणी केली कोणी तेंच्यांनी केल्या, आतां शेतकऱ्यांनी केल्या, पूण आमी कितें आसा जे कायद्यान आमचे कडेन रूल आसा पळय न्हू ते आमी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मागीर सगळ्या ऑफिसान तांकां विचारतली आनी आमी तेजेर डिस्कस केला। सध्या आमी फुडें वयतली, फॉलोअप घेतली आमी।
गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पेडणे केरी आशिल्ल्या जागृत आजोबा देवळात शेनवारा राती चोरी जाली. फंडपेटी फोडून सुमार 1.5 लाख रुपये चोरांनी फारावन व्हेले. चोरयेची माहिती पुलिसांक मेळटाच पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन तांणी तपास सुरू केला. चोरयेची घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्या पुलीस चोराक सोदतात. जुलय सावन पडपी मुसळधार पावसाचो नेट गोंयांत चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. 15 तारीख मेरेन हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. गोंयच्या साबार वाठारांनी झाडांची पडझड, उदक भरप, येरादारी ठप्प जावप अश्यो घडणुको चालूच आसात. जून सुको घालेल्या उपरांत पावसान जुलय सावन बरोच नेट धरलो. फाटले 2 दीस मातसो विसव घेतल्या उपरांत राती सावन परत उटांगराच्या पावसाक सुरवात जाली. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन उदक तुंबले. कितलेशेच कडेन लायटीच्या वायरींचेर झाडां पडून लुकसाण जालें. कांय कडेन रस्त्यार झाडां पडिल्ल्यान येरादारी आडखून उरिल्ली. झाड सबंद रस्त्यार पडलें आसा. मोठ्या प्रमाणात झाड म्हणून पडला. म्हाज्या फाटल्यान पळयता की आनी ते हांगा लायटीच्या पोलाचेर पडलेले आसा. तेन्ना हांगा शेगांव भागान लायट सुद्दां गुल जाल्ली आसा. लायट ना, उदक ना, शेगांव भागान अशी अवस्था जाल्ली आसा. गोंयभर सध्या पावसान परत एकदा जोर धरला आनी कालच्यान हो पावस जो आसा तो गोंयान नेटान पडत आसा. आमच्या कडेन फाटल्या 24 वरांची अपडेट आसा. 24 वरांत कितलो पावस खंयचो पडलो ही अपडेट हांव तुमकां दिता. म्हापसा हांगासर 115 mm पावस पडला. पेडण्या 210 mm पावस पडला. पणजे 97 mm पावस पडला. ओल्ड गोवा 133 mm पावस पडला. सांखळे 137 mm पावस पडला. काणकोणा 112 mm पावस पडला. मडगांव 83 mm पावस पडला. मर्मागांव 91 mm पावस पडला. केप्यां 165 mm पावस पडला आणि सांग्या 162 mm पावस पडला. म्हणजे ऑल ओव्हर गोंयान जवळपास 26 कडेन मेळून एवरेज 100 mm पावस हो फाटल्या 24 वरांत पडलेलो आसा. तसोच आयज सुद्दां पावस नेटान चालू आसा. तो IMDन एक सूचना दिला की आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस रेड अलर्ट जाहीर केल्लेले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अमेरिकेचे आदले अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर शेनवारा पेन्सिल्वेनिया हांगा एके प्रचार कार्यावळीत उलयतना एका अनवळख्यान फारपेट केली. म्हज्या उजव्या कानाच्या वयल्या भागाक गुळी आफडून गेली. खूब रगत व्हांवून गेला अशी माहिती कांय वेळातूच ट्रम्प हांणी सोशल मिडिया वरवीं दिली. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षीय वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पेन्सिल्वेनियात प्रचार रॅली वेळार उलयताले तेन्ना तांचेर हो हल्लो जालो. रॅली वेळार गुळयांचो आवाज आयिल्ल्यान डोनाल्ड ट्रम्प रोखडेच माचये फाटल्यान वचून लिपले. फारपेटीचो आवाज येताच ट्रम्प हांच्या कानाक आफडून गुळी गेली. ताका लागून ते रोखडेच सकयल कोसळ्ळे. उपरांत तांकां रोखडेच गुप्तचर खात्यान सुरक्षीत जाग्यार व्हेलें. सिक्रेट सर्व्हिस आनी ट्रम्पाच्या कार्यालयांत ते सुरक्षीत आशिल्ल्याचें सांगलें.
भारताच्या चॅम्पियन्सांनी पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी हारायत चॅम्पियन्स ऑफ लिजंड्स क्रिकेट सर्तीचे वस्ताद पण जोडले. पाकिस्तानान पयली बॅटिंग करतना 20 ओव्हरींनी 156 धांवड्यो केल्यो. उपरांत प्रत्युत्तरान भारतान 19 ओव्हरींनी 159 धांवड्यो करीत जैत जोडले. भारताच्या अंबाती रायडून उत्कृष्ट खेळ करीत 30 बॉलांनी 50 धांवड्यांचे योगदान दिले. गोंयची सैमीक सोबीतकाय पुराय देश तशेंच संवसारभर फामाद. पर्रा वाठारांतलो माडांतलो रस्तो तुमकां खबरूच आसतलो. तेच प्रमाण बाणावलेच्या सुरावले वाठारांतूय एक असो रस्तो आसा जो फुलांनी नटला. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण हो रस्तो खऱ्यांनीच फुलांनी नटला. पळयात खासा रिपोर्ट. तुमकां इंस्टाग्रामाचेर व्ह्यूज आनी लायक्स वाडोवपाक जाय जाल्यार सरळ बाणावले मतदारसंघांतल्या सुरावले वाठारांत भोंवडेक चलात. हांगासर एक रस्तो आसा जो फुलांनी नटला. रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी रंगीबेरंगी फुलांची झाडां आसात. हांगासर पावतकूच सैमाची सोबीतकाय पळोवन बरें दिसता. पुराय रस्तो रंगीबेरंगी फुलांनी नटला. फोटोशूट आनी प्री वेडिंग शूट करपा खातीर हो रस्तो बरें डेस्टिनेशन जावन आसा. एका वेळार कोयर भरिल्ल्या ह्या रस्त्यार इतली फुलांची झाडां कशीं आयली असो प्रस्न पडटा. हाच्या फाटल्यानूय एक काणी आसा. रस्त्या कुशीक साचिल्ल्या कोयरांच्यो राशी निवळ करून थळाव्या सावयो वालिसान रस्त्याच्या दोनूय वटेन फुलांची झाडां रोयिल्ली. आतां पावसांत ह्या झाडांक बरी फुलां फुल्ल्यात. दुबयच्यान रिटायरमेंटा उपरांत गोंयांत आयिल्ल्या सावयो वालिसान हो रस्तो निवळ करपाचें थारायलें. ताणें आपल्या घरकान्नी वांगडा स्वखर्चान ह्यो कोयराच्यो राशी काडून ही सुवात नितळ केली. लोकांनी रस्त्या कुशीक परतून कोयर उडोवचो न्हय, तशेंच परत परत नितळ करचें पडटा म्हूण सावयोन रस्त्या कुशीक फुलांची झाडां रोयली. तांचो हो यत्न यशस्वी जाला. हांव हिंगा आसतना दुबय आसतालें. रिटायर जावन येयलो तेन्ना ह्या रस्त्याचेर रूम केल्लो. तेन्ना आनी बुशीज आसल्यो, माती आसली, सगळे हें आसलें, फातर बी, आनी लोक जाय ती गार्बेज उडयतालो. चड गार्बेज जाताली. सो एक दीस चिंतलें ती गार्बेज क्लियर करपाक. पूण गार्बेज क्लियर करून पोतून हांकां उडोवपा लागले. तेन्ना मातशें मोदेन येयलें कितें फूल बी घायलें जाल्यार गोडे उडोवपा नाय म्हणून गार्बेज. सो मागीर बायलान हांवें चिंतलें बोगनविलास घालपाक पयलें. बोगनविलास गेल्यार बायल म्हणपाक लागली ते कांटे आहाय, ते कांट्या लागून मागीर रस्त्याचेर कोणाक पडले जाल्यार लागत म्हूण. सो आमी फॉरेस्टांत गेलीं दुसरी कितें ऑप्शन आहा जाल्यार चोवपाक. तेणी मागीर हें सजेस्ट केलें आमकां, ही फुलां. आनी टू आर सरप्रायज आमी म्हाका ही आखे वरसभर जाता ही फुलां. आनी एडवांटेज ती गोरवांय खायनाय ती आनी बोकडे खाय नाय. सो नो प्रॉब्लम, लायक इजिली जाली. गार्बेज उडयताले ते एटलिस्ट 90-95% थोडे जाला. सुरावले ते बेताळ भाटी ह्या 200 मीटर रस्त्यार सावयोन 234 फुलझाडां लायिल्ली. मडगांव रान खात्याच्या कार्यालयांतल्यान ताणें स्वखर्चान फुलांची रोपां हाडून ती रस्त्या कुशीक रोयिल्ली. ही फुलझाडां मातशी व्हडली जाली काय लोक ती चोरून व्हरताले. गिमाच्या दिसांनी सावयो आपले स्कुटरी वेल्यान बालदी भरून उदक घेवन वतालो आनी झाडांक घालतालो. उपरांत ड्रीप इरिगेशनाच्या माध्यमांतल्यान झाडांक उदक घालून ती वाडयल्ल्याची सावयो सांगता. जेन्ना लोक ह्या रस्त्यार उबे रावन फोटे सेल्फी घेतात ते पळोवन आपल्याक खूब खोशी जाता अशें सावयो सांगता. मोर देन 60 प्लांट्स चोरून वयले. चोरून म्हणजे उठयताय वताय. कित्याक धाकटी आसतना ती आतां लोकांक बरी जाताय ती चोयले न्हू. सो धाकटी घालताय ती वताय ती परतून फॉरेस्ट वचून आनी हाडून घालता. सो ती मातशी व्हडली जाली म्हणटरी परतून हांकां उठयताय, हांकां घेवन वयताय. ती बरी नाय म्हणून हांव बालद्यान उदक हाडून मोटरसायकलीचेर घालून हांव घालतालो. मागीर एप्रील मेयान चड प्रॉब्लेम जावपाक लागले तेन्ना टँकर यूज केले. पूण ह्या वर्सा मागीर आतां ड्रीप इरिगेशन घायलां. घरा कडच्यान वायर हाडून पांप घालून मागीर ते ड्रीप इरिगेशन ते कनेक्ट करतालो. व्हेरी सक्सेसफूल, व्हेरी हॅपी. गार्बेज प्रॉब्लम सॉल्व जालो म्हणून व्हेरी हॅपी. बिसायड्स दॅट इट्स लुकिंग नायस ऑल्सो. आनी पूण जायतो लोक हिंग जाता. आय एम हॅपी दॅट लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इंट्रस्ट लायक हे भाशेन करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर सुरावलेच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णीकर. सांखळे वाठारांत हुंवार नियंत्रण उपाय येवजण सादूर आशिल्ल्यान आतां सांखळे बाजारांत हुंवार येना. पूण बाजाराच्या मुखार आशिल्ल्या विठ्ठलापूर, कारापूरच्या काजीवाडो, बांदिरवाडो वाठारांत सध्या ह्या हुंवाराचो फटको बसता.
फाटल्या आयतारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान वाळवंटी न्हंयक हुंवार येवन कारापूरच्या काजीवाड्या वयल्या घरांनी उदक भरिल्ले. तशेंच बंदीरवाड्यार आशिल्ल्या तोणयेश्वराच्या देवाचे पेड उदकापोंदा वचून रेलिंगाची मोडतोड जाल्ली. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली सांखळेच्या वाळवंटी न्हंयतलो गाळ उस्पूंक नाशिल्ल्यान कारापूर वाठारांतल्या काजीवाडो बंदीरवाडो ह्या वाठारांतल्या लोकांक हुंवाराचो फटको बसता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच माकडशेणो वाठारांत आशिल्ल्या बंदेराच्यो प्लेट्स अजून मेरेन काडूंक नाशिल्ल्यान लोकवस्तीत उदक भरता असोय दावो थळाव्यांनी केला. हांगा कितलोय पावस पडलो तो आमकां लागून येना. वयर जसो डोंगरार पावस पडलो ते पाणी येत रावता न्हू लोटावन. हे पाणी कोण आडूं शकना. आनी कितें जाता ह्या मागीर ऐन त्या टायमार ते धरणाचेर सोडटा. आतां म्हण धरणान पाणी ना. आतां हे हो पूर येयल्लो पळय ते हेच पाणी पावसाचे 2 दीस कंटिन्यू पडलो न्हू पावस. आनी मेन म्हणजे कितें जाता सकयल म्हाका शेजागांवान ते हाडल्या ते प्लेटी पोंच्यो काडिना. वॉल आहा ती बांदून घेता म्हणून सांगता. आमकां खूब ते आश्वास दिली ही रिटर्न वॉल बांदून ती करची. ते सायडीक बांदल्यार हे सायडीक बांदता म्हणून आजून काय आमकां बांदून दिवंक ना. आतां केन्ना बांदून दिता ते आमी आतां तोणया कडेन मागतात. तेणेन आशिर्वाद तांकां घालचे, तेंच्या मनान घालचे आनी तांकां करून दिवचे. आनी हे गव्हर्मेंटाक सगळें करून सांगून हे बाबा रिटर्न वॉल बाबा करून घेवची एकदां ही. आनी ही रिटर्न वॉल करता आसतना ही ती खळी आहा पळय ती आमची हे तेंच्या माती थंय पुरावल्ली आहा. येता वरसून सगळी माती थंयच घालता. अरे पूल करता आसतना थंयसरूच तेंच्यांनी ती माती दवरलेली आहा. ती माती अजून थंयच आहा. ती अजून सारकी काडूंक ना कोणी. पूण ती हांव काडची म्हणून तेंचे कडेन मागता. फाटसून खूब पाणी भरले, तांदूळ बिंदूळ भिजले. पाणी न्हंयचे वाडटा व्हाळ आहा न्हू गटर आहा. गटराक लागून खूब वाडटा. भिंतीक टेकलेले आमच्या फाटल्यान फाटल्यान घरांनी सायटीनसून भितर येता, मान्यांसून येता. नुकसान किती जाली? नुकसान तांदूळ बिंदूळ कांदे बिने बारीक आयदनां भितली तुमकां कितें आतां रिटर्निंग हॉल तरी केल्ले आहा न्हू तरी येतात ते आतां. न्हंय मातशी खोल केल्यार जाता. आनी थंय शेजा गोवाची प्लेटी घातल्या पळय तेवूय काडिना. मागीर हांगा जूक करून भरता उदक. साकडेन पूर येता पळय ते धडा इल्ली कितें कोसायटा आनी इल्ली ती भर पडटा. आनी कितें आसता पाणी वचपाक ताका वाट ना जाता. वाट ना जाल्ल्या कारणान ते पाणी इल्लेले वयर येता. आनी हेंच्यानी जो बंदारो घालून सकयल म्हाका बंदारो घातला तेच्या सकयल ज्यो प्लेटी आसा त्यो केन्नाच पाणयेंतल्यो काडिना. म्हणजे त्यो वयर दिसना लोकांक म्हणून ते कितें म्हणटा आमी सस्पेंड दवरता ते काडीत ना थंयच्यो. आनी त्या पासून बंदाऱ्याचें पाणी कितें जाता फ्लो भायर वचपाचें पळय ते रिटर्न वयर मारता आनी परते ते ब्लॉक जावन पाणी आमकां परत मारता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फुडल्या कांय वर्सां भितर सांखळेंत पयले फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स हॉस्पिटल उबारतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केली. आयतारा गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स हांच्या वतीन सांखळे भलायकी केंद्रांत फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्साचे ओपीडीचे उक्तावण केले. ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो. इन्स्टिट्यूट हाच्या मार्फत फिजिओथेरपी आणि नॅचरोपॅथी कॉलेज आमी सुरू केला. हाचो मूळ उद्देश आमी पळयताले की दर वर्सा फिजिओथेरपी शिकपाक 150 ते 200 भुरगे गोंया भायर वता. फक्त 20 भुरग्यांचे प्रोविजन गोंयांत आशिल्लें आनी 20 भुरग्यांक एडमिशन म्हणजे गोंयच्या फिजिओथेरपी कॉलेजींत मेळ्ळ्या उपरांत ताका एडिशनल दिसतालें की आपल्याक फिजिओथेरपीचें एडमिशन खंय घेवचें जाल्यार ताका एक तर बेळगांव, धारवाड, कारवार, पुणा हांगासर वयचें पडटालें. वो सगळे कन्सिडर करून फिजिओथेरपीचें एडुकेशन ताका हांगा मेळचें म्हणून BPT बॅचलर इन फिजिओथेरपी कॉलेज आमी स्वता सुरवात केली, which is affiliated to the Goa University, which is approved by the government of Goa, आणि परत एक which is again it is a grant aided by the government. is त्याची फीस सुद्धा म्हाका दिसता जी KAD फिजिओथेरपीच्या कॉलेजीत पे करता ताच्या 1/10 फी ही आमच्या फिजिओथेरपीच्या कॉलेजीत अवेलेबल आसा. The same way, the BNYS, Bachelor of Naturopathy and Yogic Science, is a new course
साऊथ इंडियात सगळीकडे बेहतरीन नॅचरोपॅथी युनिक सायन्स हो कोर्स आसा. आजपर्यंत नॉर्थ इंडियात खूप कमी जाग्याचेर आशिल्लो. वी हॅव स्टार्टेड अवर इंस्टिट्यूशन अगेन and then 4.5 year course in 1 year internship. The course Goa University affiliated, approved by the government of Goa, and it is aided government institute म्हणून आम्ही सुरुवात करता. गोंय सरकाराच्या अधिकारा क्षेत्राखाला येवपी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविशीं कसलेय गुन्यांची कागाळ आयल्यार ताची चवकशी करपाक सीबीआयक मेकळी. पूण गोंय सरकाराच्या अधिकार क्षेत्राखाला येवपी गोंयच्या कर्मचाऱ्यांविशीं चवकशी करपाक पयलीं गोंय राज्य सरकाराची मान्यताय घेवप गरजेचें आसा अशी अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. दिल्ली मुजती भितर स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जावप शक्य ना ही डेडलायन फक्त लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचोच प्रकार. दुसरे वटेन म्हादयच्या मुद्द्याचेर गोंय सरकारान कर्नाटका सामकार लोटंकन घाल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विशयान केला. दिल्ली मुजती भितर स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जावपाकूच शकना. हे काम पुराय जावपाक अजून 2 वर्सां लागतली अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. दुसरे वटेन म्हादयचे बाबतींत गोंय सरकारान कर्नाटका सामकार लोटांगण घातिल्ल्याचे विजयाचे म्हणणे. ही स्मार्ट सिटीचे डेडलायनी ज्यो दिल्या दीज आर इम्प्रॅक्टिकेबल अँड लायज मेंट टू फूल द पीपल. ह्यो आनी 2 वर्सांत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचो ना. हें क्लियर आहा. ह्या वर्सा सोडून फुडल्या वर्सा सोड आनी 1 वर्स लागतलें. म्हादय वन थिंग इज व्हेरी क्लियर दॅट द गोवा गव्हर्मेंट हॅज surrendered in front of Karnataka. We have sent 3 officers there. There is a news item in the Indian Express, which is from the Bangalore edition of the Indian Express, saying Prava has given a clean sheet to Karnataka as far as diverting Madhya is concerned. First thing, the inspection of Prava during the monsoons is itself a very clear indication that they wanted to hide the line. गोंयच्या 10 तालुक्यांनी जनता दरबार घेतले. ह्या 10 तालुक्यांतल्या लोकांचे प्रश्न आणि तांच्यो समस्या विधानसभेत मांडटलो. हे प्रश्न सरकारान आयकून घेतले जाल्यार बरे, नाजाल्यार परतून लोकां म्हऱ्यान वचून सरकाराक तुमचे पडून गेल्ले ना म्हणून तांकां सांगतलो अशें विजय म्हणटा. रिस्पॉन्स येवप म्हळ्यार अर्थ कितें की सरकार तुमच्या दारी नाजाल्यार मंत्री तुमच्या दारी हे फक्त एक इव्हेंट मॅनेजमेंट फंक्शनां. जे इव्हेंट मॅनेजराचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहात तांचे बोल्सान पयशे वचपाचे आनी ते मागीर बीजेपीक परते वचपाचे. ह्याच हांची इंटरॅक्शनां जातात. म्हणून आमी जे जनता दरबार घेतले बारीक लोक पयसल्यान पोळेच्यान, नेत्रावळीच्यान, पत्रादेवीच्यान, मोलेच्यान अशे हांगा आयले. म्हाका अशें दिसलें की हे बारीक लोकांक इतले पयस येवपाक रावप एक मनशाक मेळपाक हें सारकें जायना आनी आमचें कर्तव्य जाता तांचे म्हऱ्यान वचप. पूण ताचे खातीर तालुका वायज आमी जनता दरबार घेतले आनी आमी 10 तालुके कंप्लीट केले आज मेरेन, with the exception of सांगे आणि केपें. सो हाजेर अशें जाता की गोंयकारांची मन की बात आयकुपा खातीर आमी हे जनता दरबार घेतले. कित्याक सरकार मनी की बातानूच बिजी आहा हें क्लियर जाल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. श्रमधाम म्हळ्यार कितें ह्या विशयाचेर गोंयचे सभापती रमेश तवडकार हांणी पेडण्यां नवचेतना युवक संघ आनी संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालयांत आयोजीत केल्ल्या व्याख्यानाचेर उलोवप केलें. तशेंच शिक्षण आसल्यार समाजाक नव्या तरेन पळोवपाची दृश्टी मेळटा. देखून शिक्षणाचो उपेग बरे तरेन करपाक जाय अशें विधान सभापती हांणी केलें. ह्या वेळार थळावो आमदार रोहिण आल्लेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. म्हणजे कितले तो 4,500 पगार घेतलो आणि तूं कल्पना करतले आजूबाजूची परिस्थिती ना जालें. पण तो फोकस जो विषय सातत्यान त्या विशयाची साधना करतले लक्षांत घाले. म्हणजे सुरवाते काळार अनेक विशय आमी केले. त्या वाठारांतले जे ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन जावपा खातीर जे विशय आमी करपाक जाय ताका समर्थन दिवपा खातीर करपाक जाय, प्रयोग करपाक जाय, सगळ्या प्रकारचे केले. आनी ते करता आसतना 2007 सालांत दिसांनी 2007 सालांत की बलराम एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना जाली. आणि आज जवळ 17 वर्सांच्या उपरांत दिसांनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी केवळ काणकोणांत न्ही की समर्थ पूर्ण गोंयांक 7 आस्थानां घेवन आपलो एक डोलारो घेवन उबो आसा.
म्हणजे इच्छा आसत जर जायत ती इच्छा आसत जर जायत जर ते म्हणजे कोण खंय जल्माक येता आनी कोणाचें कितें जावंक शकता तो कळना. दुसरो विशय जो आसा की त्या भागात ते शेतकार सगळे म्हणजे आमी फोकस करताले शेतकाराची वृत्ती जावपाक जाय शेतकऱ्याची. हांव म्हजे स्वताचे प्रयोग केले, खूब प्रयोग करून हांव दुसऱ्याचें सांगतालो. शेतकऱ्यांक आमी प्रयोग करपाक लागले आनी हें करता 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 एक अशें भाग्य मेळ्ळें म्हाका की गोंय राज्याचो कृशी मंत्री जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी हें सगळें करत आसतना. आनी म्हाका सांगपाक आनंद जाता की त्या कालखंडा भितर की आमच्या गोंय राज्याक सर्वोच्च जो पुरस्कार जो आसा कर्मण्य पुरस्कार त्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही म्हणजे भात शेती मध्ये की जो आमी प्रयोग केलो तो संबंद देशांक नंबर 1 आशिल्लो आनी 1 कोटी रुपयांचो आमकां सन्मान आमकां त्या कामा खातीर मेळ्ळो. शांतीनगर फोंड्यात 2 घरांचेर चोरांनी हात मारलो. गोंयाभायर गेल्ले श्रीधर कुलकर्णीच्या घरांतल्यो 4 आलमाऱ्यो फोडल्यो. जाल्यार दुसरे घडणुकेत इम्रान हांच्या घराची बंद आशिल्ली कूड फोडून भांगराची वस्ती आनी रोख रक्कम फारायली. ह्या दोनूय चोरयांचो फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांचें प्रमाण वाडलां. चोर आतां देवळांक, शाळांक तशेंच घरांक टार्गेट करपाक लागल्यात. शेनवारा राती चोरांनी फोंड्या शांतीनगर वाठारांतलीं 2 घरां फोडलीं. पयली घडणूक म्हळ्यार कांय कामा निमतान गोंयाभायर गेल्ले फोंड्याचे श्रीधर कुलकर्णी हांच्या घराचेर चोरांनी हात मारलो. कुलूप फोडून भितर सरून घरांतल्यो 4 आलमारी चोरांनी फोडून भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम फारायली. आमी सकाळी 9 o'clock म्हज्या चल्यान येवन म्हाका वयर सांगलें की सकयल्या घराचें दार उगडें आसा मम्मी वांकडें जालां म्हणून. सो येवन मागीर म्हजे चलयेक सकयल धाडलें हांवें. सो ताणें येवन तें पळयलें जाल्यार ताणें येवन मागीर वयर सांगलें की म्हाका मम्मी दार सगळें ओपन आसा सकयल. ताणें येवन वयर सांगलें. मागीर हांव सकयल गेलें मदल्या घरान आमच्या धाकट्या देराक सांगलें तेच्या बायलेक सांगलें अशें अशें जालां प्लीज सकयल या सगळें घर फोडलेलें आमचें म्हणून. सो भितर येवन पळयलें जाल्यार सगळें मॅस आसा. सगळें हें करून उडयलां भितर कितें आसा ना तें मात्र खबर ना. कित्याक म्हज्या सकयल्या घरान म्हज्या धीर व्हडलो जाव ताची 2 भुरगीं आनी माय रावता. सो ते सगळींच घरान फ्रायडे भायर सरल्या ती घरांतल्यान. सो ओवरनायट 2 दीस कांयच नासलें. आनी मेन म्हणल्यार तो 12:30 म्हजो धीर नायटीच्यान आयला सेकंड शिफ्ट करून. तो 12:30 सुमार घरा पावला. सो तो पळोवन वयर सरला आपल्या घरान. तेन्ना सगळें सारकें आशिल्लें. आफ्टर दॅट कितें जालें तें आमकां कांयच खबर ना. आनी आमी मॉर्निंग 9 o'clock आमकां ही खबर कळ्ळें अशें जालें म्हणून घरान. आफ्टर दॅट आमी कंप्लेंट केली. हांगा थंय सगळ्यांक फोन केले तांकां सांगलें आनी ताच्या नंतर मागीर सगळें येवन पंचनामा करून गेले. त्या देराचें नांव कितें जेचें घर फोडलें? जेचें घर फोडलें ताचें नांव श्रीधर कुलकर्णी आनी तो डिपार्टमेंटान लायटीच्या डिपार्टमेंटान कामाक आसा. दुसऱ्या घडणुकेत इम्रान हांच्या घराची बंद कूड फोडली आनी भांगराच्यो वस्ती तशेंच रोख रक्कम मेळून सुमार 2.5 लाखाचो मुद्देमाल फारायलो. ह्या दोनूय चोरयांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल तुमच्या घरान हांगा रुमान चोरी जाल्या म्हणून आयकल्या. कितें व्हेलें चोरांनी? भांगर पयशे सगळे ते लोकांनी व्हेलेले. लॉक दाराचे लॉक म्हणून मागीर सगळें फोडून ते हाडून येयला. ह्या रुमान कोण रावना? कोण रावना ते आमी बेश्टे आसाम दवरला. ओके. सो अदमास कितले पयशांचें सामान येयलां आसतलें? कितले भांगर? 2-2.5 लाखाचे. 2-2.5 लाख. तुमचें नांव कितें म्हटलें? इम्रान. पुलीस कंप्लेन केल्या न्ही? कंप्लेन केल्या. पुलीस येवन गेले? इन्व्हेस्टिगेशन करून गेले. ओके. केला आतां पळोवया म्हणटा तो. 2 जाला हांगा आनी सकयल आनीक जालें. ओके. तेंचेय चड गेला मातशें. ओके. फोंड्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत राती 2 चोरयांची नोंद जाल्ली आसा. पयले सुवातेर शांतीनगर फोंड्या ह्या वाठारांत रावपी श्रीधर कुलकर्णी हांच्या घरात चोरी जाल्या. चोरांनी अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या मुख्य दाराचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केलो आणि बेडरूमातली 4 कपाटां उगडून सगळें सामान अस्ताव्यस्त उडयल्लें आसा. सध्या श्रीधरबाब कुलकर्णी हे एका लग्न सुवाळ्या खातीर हुबळी गेल्ले आशिल्ल्यान नक्की कितें सामान चोरयेक गेलां, कितें मालवत चोरयेक गेलां ह्या बद्दल अजून कांय कळोंक ना. फोंड्या पुलीस घडणुकेच्या सुवातेचेर पावल्या. फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स तांकांय हाडून तपास चालू आसा. दुसरे घडणुकेत शांतीनगर वाठारांत रावपी इम्रान ह्या मनशाच्या घरांत चोरी जाल्या. त्याच्या घराक तेतूनच एटॅच आशिल्लो एक बंद रूम फोडून चोरांनी भितरली भांगर आनी सरपळ्यो तशेंच रोख रक्कम अशें सुमार 2 ते 2.5 लाखांचो मालवत चोरून व्हेला असो दावो इम्रान हांणी केला.
फोंड्या पुलीस हे घडणुकेचो तपास करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शेखर नायक. डी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले